सर्व आणि सर्वच म्हणून आम्ही ओपता देखून आज या वक्त आम्ही ताका स्तुती आणि महिमा गायत असतना समर्पित असतना फाटल्या दिसांनी आमकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारा खातीर आमचो उडास काडया आनी ताका आमी अर्गां दिवया. समया गेले ते वर्स जायते तरान आमकां तुवें उपकारां आटयल्यात आमी आनी जायती बरेपण आमी जोडल्या. कश्ट आनवारा मदें तूं आमच्या संगाता रावन आमकां सदांच तुवें राखलाय आनी पोसलाय. त्या खातीर आमी तुका आज प्रत्येक सावन तुजो उडास काण तुजे समोर रावन तुका रूप पळयवन तुका आमी वर्गां आनी होगळाप हांगासर पाठयता. देखून ताणें दिल्ल्या सर्व आमी उडास हाडया आनी ताका आमचे मागणी आनी ताणें दिल्ल्या सर्व उपकाराक आमी ताका अर्गां पाठोवया. तुमची जबाब अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ऐसो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या वर्सांत आमकां सर अडकल आनी आवागडांतले अनवरांतले तुवें आमकां राखून बेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सर्व रितीन आमकां तुवें दिसपट्टे जिवनाक जाय पुरते काणांनी पिवण वेळार वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. जर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले आवागडांतले आमकां तुवें राखिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजे समास आनी रक्ता मुखांतर तुवें आमकां पोसल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचे सर्व कार्य कामां तुवें आमकां वेळान भरती करून दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. वेळार आमकां मीस आनी रोजगार करूंक तुवें आमकां हो वेळ आनी हो अवकाश आनी जागो दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरो याजक तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरी धार्मीक भयणी तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरे विद्या संस्थे तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां तांकां आनी बरी शिक्षकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. दिसपट्टे जिवनांत आमकां जाय पडटे वाहन आनी वेवस्था तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या वडिलांक तुवें भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तांचे खातीर मागतना तांकां बरें तांकां तुवें भलायकी समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. बरें कुटुंब आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. बरें पिरगस कुटुंब तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. बरें बरो वाडो आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमची जतन काणी घेवंक आमकां बरी सजारी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. दिसपट्टे जिवनांत आमकां कांयच उणें करनासतना आमच्या मेटामेटांनी तुवें आमकां राखिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजें दर्शन आमकां रूप पळोवंक तुवें आमकां आमचें भाग तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मोगळो सोम्या तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां नवो जिवीत तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. कुटुंबाच्या वर्सां बरें कुटुंब बांदूंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र. येशुवे वंदने येशुवे वंदने. येशुवे आराधने येशुवे आराधने. येशुवे महिमे येशुवे महिमे. येशुवे स्तुती येशुवे. हालेलुया 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಭಾಷಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಲಭಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅನೇಕವಾಗಿ
ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂಥ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಕೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾಳೆ ದಿನ ಹೊಸ ವರುಷವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿರಲಿ. ಕರ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಾಗ ದೇವರ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. मोगळा सोमिया जायतें बरेंपण तुवें आमकां दिलां जाल्यार आमकां सद्या वर्सा आसतावन आमी नवे वर्साक पांय तेंकता आसतना तुजी खुशी पाळोवंक, तुजे उपदेश पाळोवंक, तुजे उतर आयकोवंक, ते समजून आमी स्विकार करूंक आनी ते आमच्या काळजांत रोंबोवंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर. कश्ट अनवरां पिडाशिडा आयिल्ल्या वेळार धैर्य समाधान शांती दिवचो समय तूं आमच्या संगता आसाय म्हणून हांव पाती येता. ताका देखून कुटुंबाच्या वर्साक अखेर जावन आसतना नवें वर्स आमी आज प्रारंभ करता आसतना सोमिया तूं आमच्या संगता राव. इम्मानुएल जेजू आमच्या संगता आसा. देखून तुजे उपदेश पाळटा आसतना तुजें उतर नियाळूंक आमकां तूं कृपा दी. तुज्या उतरान तुवें आमकां जगयलाय, तो बरवसो थीर केलाय आनी त्या बरवशान आमकां तुवें वाडयलाय. ह्या क्रिस्ती कुटुंबांत आमी जियेत आसतना, ह्या क्रिस्ती कुटुंबांत आमी वाडटा आसतना तें आमचें व्हरतें भाग जावन आसा. गीत आमी गावया, सोम्याक दिन वाचुया. गीत पुस्तकांत पेज 393 393 U13 ताणें आमकां नासला जाल्यार आमी ताका अर्गां दिवंक जाय आनी होगळाप दिवंक जाय. तुवें आमकां रस्ताय धन्या तुका नावाच्या, तुका नावाच्या. तुजे पासून वावरून आमी सर्व संसोडच्या, सर्व संसोडच्या. तुवें आमकां रस्ताय धन्या तुका नावाच्या, तुका नावाच्या. तुजे पासून वावरून आमी सर्व संसोडच्या, सर्व संसोडच्या. संसार सगळो तुजी वडवी वाकडून गायता. सोडवून गेल्या सोडवून दारा हसून गाजयता. संसार सगळो तुजी वडवी वाकडून गायता. सोडवून गेल्या सोडवून दारा हसून गाजयता. तुवें आमकां रचलाय धन्या तुका नावाच्या, तुका नावाच्या. तुजे पासून वावरून आमी सर्व संसोडच्या, सर्व संसोडच्या. आता आमी देवाचे उतर आयकुया आनी ताचे नियाळ आमी समजून काण घेवया. दयकरून उबे रावा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे असो. सालुकान बरयल्ल्या पवित्र पुस्तकांतलें शुभ वर्तमान. अध्याय 17 वाक्या 11 तावन 19 पर्यंत. आतां जेजू जेरुसलेमाक वचो म्हूण सामारिया आनी गलिलेया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतालो. तो एक हळ्ळेंत रिगतना 10 जण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून ते म्हणाले,
जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकां याजकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या थाळ्यान देवाक वर्णीत फाटी आयलो आनी जेजूच्या पांय मुळांत सरपडोन ताचो उपकार बावडोवंक लागलो. तो एक सामारियागार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाले न्हय वे? हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगाव्या शिवाय फाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धरून चल. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचे उतर हे वाकरणी तुका क्रिस्ता. थोडो मोठवण नियाळ हांव तुमच्या मुखार दवरता. आज सुमार सकाळीं 11 वरांचें एक मनीस म्हजे लागीं आयलो आनी तो पांयां पडोन उपकार बावडी लागलो. म्हाका एक नवी वाट ह्या जाग्यात हांव मेळ्ळ्या म्हणून. नवें जिवन म्हाका मेळ्ळां. म्हजें आदलें पान परतलां, नवें पान हांवें उगडापें केलां. म्हाका म्हज्या कुटुंबांत समाजांत एक स्थान मान मेळ्ळां. म्हाका लोक वळखता. म्हाका सगळ्यांनी आपयतात. म्हाका व्हरतो संतोश जाता. हो मनीस क्रिस्तांव न्ही, अक्रिस्तांव भाव. अशें येवन म्हजे लागीं आज सकाळीं 11 वरार तो उलय लागलो. म्हाका अजाप जालें आनी हांव आतां आराधनाक नियाळाक तयार करतना हेंच म्हज्या मतींत आयलें. 10 जण कोडकारा पैकी 9 जण ते खंय गेले म्हणून गुर्तना. फाटीं गेले, बरेपण जोडलें, उपरांत जेजू हरशीं फाटीं येवंक ना. पूण एकलो तोय सामारियागार आनी तो परगावी आनी देवाक वर्णितलो आनी असलो मनीस तो जेजू हरशीं फाटीं येता. तर ताका कळीत जालें जेजूनच मात्र करूंक जाल्लें हें अजाप. हेर कोणाय न्ही, त्या याजकांनी न्ही. याजका सरशी वेता वेता तो गूण जाल्लो, पूण जेजून सांगले वरवीं. पूण याजकाक तो दाखोवन तो फाटीं आयलो. आपूण गूण जाला म्हणून थंय सर्टिफिकेट ताका मेळ्ळी, पूण तो ताचे इतल्या घरा वचोना, बगार जेजू सरशी आयलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज इतलेंच हांवें उडास सकाळचें हें सगळें वर्स 2023 वर्स देवान आमकां फावो केल्लें. आमी तवळ तवळ अर्गां आराधन दिवंक जाय. हप्त्याक एक फावटी आमी हांगा शुक्राराचें एक 6 वरांतावन 6:30 वरां पर्यंत एक अर्दे वर आराधन चलयता. हर एका हप्त्यान हर एका व्यक्ती बसत मागता, हर एका संस्थे बसत मागता, हर एका कुटुंबा बसत मागता. सक्कड कुटुंब आमच्या दोळ्या मुखार येतात. आज आमी हांगासर जेजू मुखार आराधन करतना हें कुटुंबां पुरा कोणें स्थापन केल्लीं? जेजून. जेजूच्या नांवान हांगासर इतलीं कुटुंबां आतां आसात. जर तर जेजू नातलो जाल्यार आमी क्रिस्ती भावार्थी ह्या स्थळार हांगासर आसते ना. सुरवेर देवादीन फादर R.D. सिक्वेरा ताणें 1 या 2 कुटुंबां हांगासर आपण हाडलीं, वस्ती करूंक लायली. ल्हानशा गुडसुलांत हांगासर मागणें आराधन मीस चलतालें. ताजे उपरांत थोडीं कुटुंबां, 1-4 कुटुंबां, ह्या ताजे उपरांत 15 कुटुंबां, अशें वाडावळ जाली. जेजूनच तांकां आपयल्लें, जेजूनच तांकां पाठिंबो दिल्लो, जेजूच तांच्या सांगात आसलो. देखून तें बरेपण तांणी जोडलें. देवाक अर्गां ओगलाप ते दिवंक लागले. आज कीर्तनांनी कीर्तन 89 वाक्य 1 कितें सांगता? सर्वेस्पराचे उपकार हांव सासणाक गायतलो. एक दीस मात्र न्ही. एका दिसा हांव देवाचे उपकार बावडचे आनी वगूच रावचे न्ही. कितले चड आमी देवाचे उपकार बावडता तितले चड देवाचे उपकार, देवाचे आशिर्वाद आमी जोडतले. हांव सर्वेस्पराक अर्घ दिया, कित्याक तो बरो. देव सर्वय काळी बरो जावन आसा. सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्घ दितालो. ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. कीर्तन 75 1 वाक्य सांगता, तुका अर्घ दिता हांव देवा, तुका अर्घ दिता हांव, तुजें नांव उलो मारता हांव.
मोरयेचे स्तुतिगीत अध्याय लुकान बरयलें अध्याय 1 40 वाक्यान 50 वाक्यापर्यंत मोरयेचे स्तुती कीर्तनांत म्हणटा मोरी सर्वेस्परान केल्यान विचित्रां म्हजी इल्लीशी पातयणी हांवें इल्लेशें जेज सोम्यान देवान सांगलें उतर आपले सोम्याची साकर तुज्या कुशे प्रमाणे तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं म्हणून मात्र सांगलें पूण ताचे उपरांत सर्वेस्परान विचित्रान वयर विचित्रां केल्यान मातेवाच्या 11व्या अध्यायांत 25 वाक्यान 27 वाक्यापर्यंत जेजून बापाक अर्गां दिली आमच्या जिणेंत देवान केल्लीं विचित्रां आमी उसारोंक गेल्यार आज मध्यान राती म्हणसर आमी हांगासर रावयेत कित्याक हे सगळे वर्स कसले पुरो आमच्या गांवांत आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत वर्ती अजापा गेल्यान म्हणून ಹಾಂಗಸರ್ ಕನ್ನಡಂತೆ ಸಂಗ್ತಾ ಹಲವು ಸಂಭ್ರಮ ಹಲವು ನೋವುಗಳನ್ನು ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು 2023ನೇ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೆನಪುಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಈ ವರ್ಷ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜನನವಾದರು. 7 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದರು, ಜನನವಾದರು, ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸುಮಾರು 6 ಮಂದಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಸುಮಾರು 8 ಮಂದಿ ಲಗ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ವಿವಾಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 3 ಮಕ್ಕಳು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 18 ಮಂದಿ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಈ ಪೀಠ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಹೊಸತನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಯುವಕರ ದಿನಾಚರಣೆ, ನಮ್ಮ ವಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವಾಯಿತು, ವಾಳೆಯ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಬರಲು ಹಲವಾರು ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಅತಿಶಯವಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದವು. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ L1 ಎಂಬ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದೆರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಾಳುತನ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ನೆರೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ NIA ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕರಾವಳಿಗೆ CM ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆನೆಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ
ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಚಲಿಸಲು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಚಾಯಿ ಇದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಎಂಬ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಏನೇ ಆಗಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ಕಹಿ, ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕಹಿ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು ಹೇಗೆ ದೇವರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗೋಣ. ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ, ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದತಳಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. मोगाच्यानो जेजूची आराधना आमी केलें, तुजी स्तुती आमी गायली, ताका रार्ग आमी पटयली. आनी थोड्याच वेळान 2026 वर्साक आमी पांय तेंकता आसतना ताचो आदार, ताची कृपा, ताची बेसांव आमकां सर गरजेची. जशी एक शेळी आपल्या गवळ्या शिवाय मुखार सरूंक सरना, वा जशें एक भुरगें आपल्या आवय शिवाय मुखार सरूंक सरना, त्याच रिती आमी जेजूचो सांगात नासतना आमचें नवें वर्स बऱ्या रितीन सरूंक आमकां साध्य जावचें ना. त्या देखून नव्या वर्सा पांय तेंच्या ह्या संदर्भी सर आमच्या काळजांतली आशा अत्रेग आमची तेसावां जेजूक आमी समर्पण दिवया. सर्व आमी उबी रावया. सर्व आमी दिमी घालया, आमच्या दोळ्या आमी दंपया. तुमचे जवाब बापा आमचे प्रार्थना आयक. मागीर आमी आमची इगर्जमध्ये बसत आमच्या पाप सेबांक, याजकांक, बिस्पांक, तशेंच धार्मिकांक, आमच्या फिरगजेच्या मुखेल्यांक तांणी करच्या त्या वावरांत सुरेस्पोर देव तांकां तृप्ती, शांती आनी समाधान लाभून दी म्हणून आमी मागया. तुमचे जवाब. मागीर आमी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यां पासत, अधिकारी पासत सुरेस्पोर देव तांकां निस्वार्थपणी सेवा करूंक, तुपल्या धाकट्यांतूय बरें मन दाखोवंक, समाजाच्या आनी कश्टार आसलेल्या सर्वांक आदार जावंक बरी मोत दिवन दी, तांची मोत उजवाडोवन दी म्हणून आमी मागया. तुमचे जवाब. सोम्या जेजू आमचे मागणे आयक. सोम्या जेजू आमचे मागणे आयक. मागीर आमी सर क्रिस्ती कुटुंबा पासत आमच्या मोगाच्यांक, वर्गवांत वावर करनासल्या आमच्या कुटुंबादारांक, युवाजनांक, भुरग्यांक, तशेंच आमल पिवन एक वळख जाल्ल्या आमच्या कुटुंबादारांक, आमच्या सोयऱ्या दैऱ्यांक, कुटुंबांत माया मोगान जियोवंक, एकामेका सांगाता येवन बरे फुडार बांदून हाडूंक आनी क्रिस्ती मौल्यांनी जियोवंक सर्वस्पोर देव आम्हा सर्वांक आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. सोम्या जेजू आमचे मागणे आयक. मागीर आमच्या जेजूची कृपा आमच्या वावराचेर, आमी वस्ती करच्या घरांचेर, आमच्या व्यापार वहिवाटाचेर, आमच्या कृशीचेर, फिरगज संघ संस्थांचेर, आमच्या शिक्षण संस्थांचेर सर्वेस्पोर देव आशिर्वादीत करून दी. सर वायट विघ्नांतावन अनवरांतावन राखून व्हरून दी आनी हे सर संस्थे फळां बरीत जावन बरे यशस्वीच्या वाटेन चलोवन दी म्हणून आमी मागया. सोम्या जेजू आमचे मागणे आयक. मागीर आमी सगळ्या संवसारांत आसच्या अशांती बसत सभा, राष्ट्र आनी झुजां आसात, अशांती भरल्या, दुस्मानकाय बरोवन गेल्या, ह्या सर रद्द जावन दी. मनशांनी एकामेका थंय मनान आनी गौरवान जियोवन एकामेका मनशापणान सांगात दिवन जियोवंक सर्वांची मोत उजवाडावन दिवन आमी मागया. सोम्या जेजू आमचे मागणे आयक.
मागीर आमी सगळ्या संवसारांत आसच्या सर पिडेस्तां पासत आमच्या भाव भयणी पासत सुरस्पोर देव बेगिनची सर पिडा शिडा पयस करून दी आमच्या संवसारांत सबार मारेकार पिडा आसात ही सर पिडेतावन आमचो संवसार मुक्त जावन दी आनी भलायकी बरीत जिवन जिवंक आम्हा सर्वांक आदार जावन दी म्हणून आमी मागया. सोम्या जेजू आमचे मागणे आयक. एक घडी मावून रावन आमची कसकी गरज्यो सर आमची प्रार्थना आमच्या काळजांतचे सर अत्रेक सक्रामेंतांत आसच्या जेजूच्या पांया मुळांत आमी समर्पण दिवया. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪಿತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. आता आमी दिमी घालून सक्रामेंतांत आसल्या जेजूची बेसांव जोडूंक आयती जावया. ये सोम्या जेजू क्रिस्त विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेतन राज करता सस्नाच्या सस्ना.
बाप्पा तुझ्या घरा सोबीत्या मंदिरा सगळे विकस्फोटा माया मोगा एकवटून भेटता वर्गा बलिदा बाप्पा तुझ्या घरा सोबीत्या मंदिरा सगळे विकस्फोटा माया मोगा एकवटून भेटता वर्गा बलिदा बाप्पा तुझ्या पुता पवित्रात्म्या भक्ती आस्वंदिता भावाटाच्या देण्यापासून अर्गामी पाठयता त्याग मोगाची एक सदा आदर तुझो माता सोम्या तुझे पातीन रावता बाप्पा तुझ्या घरा सोबीत्या मंदिरा सगळे विकस्फोटान माया मोगान एकवटून भेटता वर्गा बलिदा बाप्पा तुझ्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो ದೇವರ ತಾಯಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಸಿದವರಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತಳು ಮೊದಲಿಗಳು. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾತನೆ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ನೋವಿಗಿಂತಲೂ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿ ತಾನಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗುವವಳಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಅತೀವ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. ತನ್ನ ಪಾದದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ತಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಇಗೋ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಮಾತೆಯಾಗಿಸಿದರು. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಮರಿಯಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. ಆಕೆ ಬಂದರೆ ಆಕೆಯ ಮಗನೂ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 2023ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಸ ಪುಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. मोगाचनो आज पवित्र सभा मोरी देवमाताची दबाजीक परब संभ्रमता. नव्या वर्साच्या पहिल्या दिसा मोरयेक मान करून एक कुटाम जावन हे फेस्त आचरण करचे चड अर्था बरेत. मोरये बरी देवाच्या मोगाची जावन कलतेपणाची जिणे जियोंक आयची देवस्तुती उलो दिता. मोरयेन देवाचे आपोवणे, देवाचे देणे जावन कलतेपणान स्वीकार केले. तशें आमी मोरयेक आमची सर्गींची माय जावन स्वीकार करून तिच्या शेगुणांनी वाडोवंक फावो जाव म्हण मागया. ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಅಂಗ. ಕುಟುಂಬವಿಲ್ ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹದ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಐವನ್ ಮತ್ತು ಐಸಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಐರೀನ್ ಮತ್ತು ಐಸಕ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ 2ನೇ ವಾಳೆ, ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ 1ನೇ ವಾಳೆ, ತನ್ನ
61ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಆಂಟನಿ ರಾಜ್ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ 2ನೇ ವಾಳೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಸಂತ ಬ್ರಿಜಿತ್ ವಾಳೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಡ್ದಮ್ ನೀಡಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇರಾದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी आमी बांटो घेवचे बसत आमचे एकूण आवसुकी आमचे पातकां वळखून घेवया. सांगात आमी उसारुया. हांव पातकी सरपद वेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भगवान सदां संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळा बापा, आमच्या कुळाचे एका स्त्रियेक तिचे अंकुरपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें वेंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फोव केल्लें येदेवर्ते आवयचें देणें वळखून आमी समेस्त जेजूच्या देखी प्रमाणे सदां तिका फोव तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखीवन मायेच्या मेटांनी चलोवन
जेजूचो करो पाटलाव आमी करम फावो. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. गणान पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळे आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलीतांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिव आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायेलीतांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचे उतार्ये. देवाची उडोवप. कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं. तुझ्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचे फांको. हे वरवीं आख्या संवसाराक तुजी खुशी कळी राष्ट्रां तुजी सोडवण जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं. देवा सर्जनांगा तुका वाखाणो. सर्राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तू तांची राजवड कई न्यायनीती प्रमाणे करता. देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयता. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं. सरपरजा तुका वाखणून सर्वेस्परा. परजा तुका वाखणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दी आनी सगळी प्रितू ताच्या पांयां पडूं. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं. जातू कृपाळ देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं. ಸಂತ ಪೌಲನು ಗಲಾತಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ಕಾಲವು ಪರಿಪಕ್ವವಾದಾಗ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಇವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾದವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ದೇವಪುತ್ರರ ಪದವಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದರು. ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅಪ್ಪ, ತಂದೆಯೇ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ನೀನು ಇನ್ನು ಮನೆಯಾಳಲ್ಲ, ಮಗನಾಗಿದ್ದಿ. ಮಗನೆಂದ ಮೇಲೆ ನೀನು ವಾರಸುದಾರನೂ ಹೌದು. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. आदिमागा पोरत्यान पोरत्यान आणि सभाताराणी रवाद्या मुखान देव आमच्या पूर्वज लागी उलयलो, पूण त्या शेवटीच्या काळात आपल्या पुता मळफा तो आमचे लागी उलयलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोपे असो. तुमच्या सोवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्त. महिमा तुका सुम्या. गोवळ्यांनी धांवन धावी वचून मोरयेक, झुजेक आनी खावणेंत न्हीद आयलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतस ताचे विशयांत देवदूतान सांगलें सक्कड तांकां समजलें. आनी गोवळी सांगताले ते आयकल्लीं सकडां अजाप पावली. पण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरन त्यो आटयतली. शेकी गोवळी आपणें आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडलें. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुनत करतना जेजू म्हण नांव दवरलें. हे नांव तो गर्भी समोवचे हे नांव तो गर्भी समोवचे आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त. शुभवार्तेच्या उतरावणी बघसो आमची पातकां. मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरून त्यो आटयतली. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, हर एकल्या मनशाच्या जिणेंत एक वैयक्तीक डायरी बरोवची थोडी संवय आसता. फाटलीं गणितां आमकां उडासान दवरिची तर आमी दिसपडतें कसली गणितां घडल्यांत म्हणलें आमी बरोवन दवरल्यार आमकां ते उपकाराक पडटा. पर्सनल डायरी. आतां आमी मिसाची वाचपाची डायरी आसा, हेर दिसपडतें डायरी थोडे बरयल्ले आसात. महान व्यक्ती सडाव जावन ते दिसपडतें तांच्या जिवितान घडलेलीं गणितां ते बरोवन दवरतले. जावंक पुरो महात्मा गांधी, जावंक पुरो जवाहरलाल नेहरू या हेर जायते मानाचे व्यक्ती तांणी बरयलेल्या डायरी वरवीं तांचें जिवीत कशें आसलें, तांणी जिवितान कितें पुरा साधन केलें
आनी तांचे आशा तांची मुखार स्वप्नां कसलीं हें सक्कड तांणी बरोवन दवरलेलें. सबार फावटी क्रायम डायरी म्हणटा क्रायम म्हळ्यार अनित अन्याय केल्ल्यांची तांच्या जिणेंती ताणें थोडे डायरी बरयल्ली आसात. आनी ती डायरी मेळिल्ल्या उपरांत तांचें योजन कोणाक मारचें, कोणाक जिवशी मारचें, कोणाकचे वस्तू आपारसूंच्यो, कित्या खातीर, कोणें तांकां पयशे धाडले, कोण तांकां सपोर्ट आसा, हें सगळें डायरी बरयल्लें आसता. आनी पुलीस तें डायरी सोदून काडन त्या चोरांक धरची. आमी सबार फावटी पत्तेदारी कादंबरीन ती पळयता. तर मोगाळ भाव भयणो, घडोवन गेल्ल्या संगती विशयान आमी कित्याक आलोचना करची, कित्याक चिंता करचें, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तुमच्या जिणेंत चिंता करन कितें फायदो. पळयात ही सुकणीं, पळयात अंतराळार उपचीं सुकणीं, ती वंपिनात लुबनात पूण रास करिनात. तांकां जर देव पोसता तुमकां तो पोसचो ना गी. हें चिंता पवित्र पुस्तकांत आमकां आसा. वय आमकां फाटले संगती विशयान चिंता करन आमी कितेंय आमच्या आवक ह्या मुखल्या दिसांचे चिंतन आमी करन एका दिसाचे आवकी आमकां सोडोवंक जायना. देखून आमी कित्याक चिंता करची, कित्याक खंत करचें, हें सगळें एक नवें वर्स म्हणलें ना म्हणून एकलो बरयणार म्हणटा. नवें वर्स म्हणलें ना, हर एक दीस नवो, हर एक दीस एक नवें वर्स. कित्याक हर एक दीसच नवो न्ही गी. आज सूर्य बुडला आनी फाल्यां तो उदेता आनी नवो दीस आमकां पळोवंक मेळटा. देखून हर एक घडी आमी देवाक अर्गां दीत जाय. न्हय एका वर्सा उपरांत देवाक अर्गां दिवचें न्ही, हर एका दिसा आमी देवाक अर्गां दीत जाय म्हणून तो बरयणार म्हणटा. पळय आमकां वांजेलांत तशेंच हर एका दिसा जेजू अर्गां दितालो, तो शिसां खातीर अर्गां दितालो, शिसांनी भावार्थ स्विकार केल्ल्या पासून अर्गां दितालो, उपकार बावडतलो, उपकार बावडलेल्यांक तो शाबासकी फाटयतलो आनी कोण ताचो उपकार बावडूंक आयलो तांकां होगलीक तो दितालो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, उपकार बावडचें आनी उपकार घेवचें हें जावन आसा एक नव्या वर्साचें चिंताप. आमी देवाचे उपकार घेतल्यात आनी उपकार आमी बावड जाय आनी हेरांक उपकार आमी करूंक जाय. हें जावन आसा नव्या वर्साचो संदेश इतलोच. तर मोरयेन ह्यो सर संगती आपल्या बुकांत बरोवंक नात, त्या काळार बूक नातले जावंक पुरो, पूण तिणें काळजांत जगोवन दवरलेलें आनी ती आठयताली. काळजांत जगोवन दवरलेलें मात्र न्ही, आठोवचें म्हळ्यार कितें, देवान कितें बरेंपण केलें, कशें ताणें आमकां इजिप्तांत ह्या हेरोद रायतान आमकां बाचावी दिली, इजिप्तांत आमकां रावोंक अवकाश मेळ्ळो आनी परत्यान फाटी ह्यो नजरेंतान आमकां हांगासर कुटां बांदूंक देवान फावो केलें. ह्यो सर संगती आनी प्रत्येक तरान जेजू बाळकान सवाल केलें, कशें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात, देवाच्या घरांत हांवें आसचें म्हणलें तुमकां कळीत नातलें गी. अशें जेजू बाळकान सवाल घालतानाय ती म्हणाली, ती चिंती लागली कितें गी देवाची खुशी जावंक पुरो, ह्या बाळका मारिपात कितें जावंक आसा कोण ना. देखून ताका सक्ता की तिणें काळजांत जगोवन दवरली आनी ती आटयलें. देवाची कुशेक तिणें खालती मान घाली. तर आमच्या जिणेंत दोन संगती आज आमी उडास काडया. एक देवाच्या कुशेक खालती मान घालची आनी दुसरें सोंसणीकायेन आमी स्विकार करचें, कश्ट स्विकार करचे, कश्ट सदांच आसात ते स्विकार करचे. पोरण्या वर्सांत ह्या नव्या वर्सांत आमकां मेळचे सर्व संगती देवाच्या कुशे प्रकार आसतल्यो. एकलो म्हणटालो, देवान सक्टांकी बरेंपण करतना म्हाकाय बरें करनासतना रावात गी, म्हाकाय बरें करतलो म्हणून. सक्टांकी बरें करता काय, देव सक्टांकी बरें करता, म्हाकाय बरें करनासतना रावात गी. तो ताचो विश्वास, तो ताचो भावार्थ. देखून आमचोय भावार्थ तसोच जावं दी. देव सक्टांकी बरें करता, म्हाकाय बरें करता, पूण हांवें देवा लागीं मागत जाय, देवाचे ससाय जोडीत जाय. अशें आमी गोवळ्यांनी आपणे आयकल्ल्यांनी पळयल्ल्या संगती पासून देवाची महिमा गायत ते ताची स्तुती करीत ते फाटीं गेले. पळया आमच्या जिवितांत आमी आयकत जायतें आयकता, जायतें पळयता, जायते संगती आमी साक्ष जाता, पूण देवाची महिमा आमी गायन करीत जाय आनी स्तुती करीत जाय. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडल्लें. पळया सगळें देवदूतान सांगलें बरीच घडल्लें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. देवदूतान कितें सांगलें त्या गवळ्यांक आनी तें कितें घडलें, ताणें कितें पळयलें आनी तें बाळक कवणेर न्हिद आयलेलो तुमी पळयतल्यात.
फळी आनी गुट लायलेलो तुमी पळयतल्यात हे सगळे तांणी देवदूतान सांगले बरीच तांकां पळोवंक मेळ्ळें देखून तांणी तें पात येले आनी ते देवाक स्तुती गायन करीत ते फाटीं गेले देवाक आमी अर्घां दिवंक हांगासर ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेता देवान आमकां दिल्ल्या बरेपणा खातीर अर्घां दितना सक्कड येदोळ पर्यंत देवान कितें घडोवंक आमकां आमच्या जिवितांत सोडलां तें सक्कड घडलां तें आमी प्रमाणे जियोंक पेसाडया आनी त्या प्रमाणे आमी देवाच्या कुशे काल्तिमान घालया सोंसणिकायेन जियेवया पेल्याक कुमो करूंक प्रयत्न करया आनी आमच्या भोवऱ्यासचे सर संगती आमी बरोवन पळोवया कोणाक अन्याय जाला ताजे बसत आमी ताजो पाठिंबो दिवंक अन्याय जाल्ल्या व्यक्ती खातीर आमी झुजोंक या कोणाकी कश्ट अनवर आयल्या वेळार तांकां कुमो करूंक जावंक पुरो आवर येतना जावंक पुरो बरगाल येतना जावंक पुरो ह्या कोरोना आनी मुखली पिडा खंयची येता म्हणले कळीत ना ती सकड देवाच्या कुशे प्रकार आसतली म्हणून आमी पातयेवया आनी आमच्या तांगे भितर कितें करूंक जाता तें पळोवया आनी हांवें मरिया विशयांत जायतें कांय सांगूंक ना आज सांगूंक गेल्या आनी की मस्त वेळ जाता येदोळसो वेळ उतरला आमच्या वेळाचो अभाव आमकां भोगता मोरी आज देवाचें माता म्हणलेलें फेस्त आमी आचरण करता आनी मोरया मारिपात देवाचें येवजण जारी जालां आनी आमी देवाक अर्घां दिवंक आमी हांगासर आयल्या कशें आमी देवाचे आशिर्वाद जोडीत जाय आमी कशें हेरांक आशिर्वाद दी जाय म्हणलें आमकां पयले वाचपांत आमी आयकलें सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं आपल्या मुखामळाचो उजवाड तुमचेर फांको आनी तुमकां प्रसन्न जावं हें सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं हें जावन आसा आमचें सर्वांचें मागणें जावं दी आज मोरी माता आमच्या पवित्र सभेक माता ती जावन आसा हें केदाळ आराम जाल्लें फेस्त 430 आनी 21 एफेजांत सक्कड धार्मीक वडिलांची जमत चल्ली आनी त्या जमतेर कशें विश्व वातिकान सभा आसा तशेंच तवळच्या कालाचे सर मुखेली धार्मीक फुडारी सांगाता म्हणले आनी मोरी देवाची माता सत म्हणलें तांणी प्रसारलें पूण तें थोड्या लोकांनी मात्र तें पातयेलें आनी 1930 आनी 21 पाप साहेब 11व्यान तें सगळ्या पवित्र सभेक विस्तार आयलें हें पवित्र सभेंत एक भावार्थाचें सत मोरी देवाची माता म्हळ्यार देव बापाची न्ही देव पुताची आवय देखून देवाची माता देव पूत देवूच जावन आसा भगवन त्रिंदादीचो एकलो देव आनी देवाची माता म्हणलें सत तें तांणी परगटलें आज मोरयेन कशें देवाचे कुशेक काल्तिमान घाली आमच्या कुटुंबांत ती दिसपडतें मागणें करन पेल्याच्या दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक पावून आमचें घर मागण्याची बिडार करन देवाचें उतर सदांच वाचून नवो मनीस जावन जियोवचें नवे आमी एक थोडे निचेव करया ह्या वर्सा हांव कितें म्हणी एक बरें काम करतलो म्हणलें निचेव करया मोरये बरी कश्टांची वाट विंचून काडन त्या बरी जियोवंक आमचे पातकी वाटो सांडया सदां नितळ निर्मळ जावचें विधान आमी वापरया परिसर नितळ आमचें मन नितळ आमची कूड नितळ आमचें घराणें नितळ जावं दी नवें वर्स बेसांवांनी भरलेलें जावं दी म्हणून आमी मागया प्रिय ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಂದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಯಿತು 2023 ಇನ್ನೇನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂತು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಯುದ್ಧಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಭರವಸೆಯ ಚಿಗುರನ್ನೇ ಹೊಸಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರಬಹುದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಿರಣವನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲೆವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಮರಿಯಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಟ್ಟರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತರು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದರು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಾಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಳಿನ ಫಲ ಇಂದು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಎಸಗುವ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಯಶಸ್ಸುಗಳ ತುದಿ ಏರಲು ಇರುವ ಆಶಯಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸೋಣ भावार्थाची उसारणी एकाच देवाक सत म्हणता
सर पदवीदार बाबतो दिसत्या ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आणि एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता जल्मलो सर कळादी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडतावन उजवाड खऱ्या देवतावन उपजल्लो करो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचेर विस्तर वस्तू केल्या आमा मनुष्य बसत आणि आमच्या सुद्धा बसत सर्गात तावन देवलो आणि तो मनीस जालो आणि आमच्या पांच पिलाताका कुसार मारलो त्याने स्मरण सोसले आणि ताका अंत्य दिलो आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चढलो आणि बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आणि मेल्यांचे पण शुभ करून वैभवांत परतून येतलो ताच्या राजवटीची सोड असना आणि पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आणि जीवदातार्थ बापा आणि पुताता अनुसला बापा आणि पुता बराबर ताकाय समस्त को नमस्कार आणि महिमा होवो प्रभु देवने तोलिलो एकच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूतावर देवसभे सतमंता पातकांच्या वचनाकडे एक स्नानाचा म्हणता आणि मेल्याच्या पुनर्जीवनपणा आणि सत्याच्या जीविता विश्वासून लावता आमेन. मोगाच्यानो आमची सर्वांची मागणी आणि त्या सवा आमच्या सर्गींच्या बापा समोर दवरया. मोगाला बापा पवित्र सभेचे वडील जावन आसच्या पापा फ्रांसीस सर बिस्प येजाक धार्मिक भाव भयणीक तूं राख आनी सांबाळ तांच्या मिसावान उर्बेवंत कर बरे भलायकेंत तांकां दवर आनी तांच्या वावरा मुखांत तुजे मिसांव यशस्वी बरे रितीन जरी जावन दी म्हणून मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत मोगाचे शांतीचे आनी भोगसाणेचे वातावरण रस फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी जगसानेन पालोवंक जन्मय दी. ह्या नव्या वर्सा आमच्या गांवांत नवे रूप आनी समाधानाचे वातावरण रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त गरजेवंत आनी पिडेस्तांक नवे वरस नवो बरवसो तांचे जिणेंत हाडून दी. तांकां समेस्तांक बरी भलायकी मोतीची समाधान फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या सर जाग्यांनी शांतीचे राज स्थापीत जावन सर लोकांनी एकामेकाच्या गरजाक स्पंदन करून आनी माया मोगान जियोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಯುದ್ಧ ಕಲಹದಿಂದ ಅನಾಥವಾಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂತೈಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು ದೊರಕಲೆಂದು ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಸ್ವರ್ಗದೊಡೆಯನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದ ಮಾತೆ ಮರಿಯಳನ್ನು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲು ಮನುಕುಲದ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಶುಭವಾರ್ತೆಯಾದ ಜಪಸರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ಜಪಿಸುವಂತೆ ಆಗಲೆಂದು ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ದಯಾಮಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಮೂಲಕ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಚಿತ್ತರಾದಿರಿ. ಅವರ ಆದರ್ಶದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಡಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್.
दिवची क्रिस्ताच्या मासारता आमकां ती बदलू दी क्रिस्ताच्या मासारता आमकां ती बदलू दी म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपत वेदरा देव बापाक मानवत तसलें जा म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे तुमच्या निके पवित्रतेच्या आदावांक सरेस्पर म्हणून देवा आमच्या सरपत वेदरा बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तुमचो तें शेवटाक पावयताय भाग्यवंत देवा मातेची दबाजीक परब आनी आमी संतोशान संभ्रमता तिच्या विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तुमचो शेवटाक पावय म्हण मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्वांताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो देवाची माय जाल्ले नित्यांकारी मायेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगडता आपल्या अंकुरपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणता तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरंच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तीन जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेन ती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परस जातून जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची
तेच परींच्या वाणजतेच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासा करात. बावडतसो गुट परगटुया. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्या येतलो. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्या येतलो. बापा आमचे सोडून बसत तुझ्या पुतान सुसल्या कश्टा मरणाचो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचेर कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एकच आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां कर आनी अशें देवाचे माये भोवभोग्यां तो आमकां वारमरीच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भाग्यवंत ब्रिजिताच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवण्याचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मुनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तिरकर. तुजे उजर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनबळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हण आमकां भरोसा आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेज वरवीं त्या जेज संगता त्या जेज थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोडान सर पोद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पत्कां मुगस आनी आमकां तळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. जोडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कुडान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोपे आसो. तुमचेय सोवे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकू
ही देवाची शेळी जेजूची कुडनरग संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणांत वांटो घेवंक आपण मेळिल्ले आमी सुभागी समयांत तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पण जे उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. ಕರುಣಿಸಿದ ದೇವ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆದಿದೆ ದೇವ ಬಾಳೊಂದು ಎನಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ ದೇವ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆದಿದೆ ದೇವ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆದಿದೆ ದೇವ ಕಾವ್ಯವ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲೆಂದು ಪಾರ ಹೊಸರಾಗವ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಲೆಂದು ಪಾರ ഇരുಳಾಗಿ ಹೈ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಪಾರ ನಿನ್ನ ಹಾದಿಯ ತೋರ ಬಳಲಿರುವ ಈ ಬಾಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾರ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿಯ ತಾರ ನೀನಿರಲು ನಾನೆಂದು ಹೋಗೇನು ದೂರ ಬಾಳೊಂದು ಎನಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ ದೇವ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆದಿದೆ ದೇವ ಬಾಳೊಂದು ಎನಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ ದೇವ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆದಿದೆ ದೇವ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆದಿದೆ ದೇವ
जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपांतली पोनाच्या नमो नमो सोडवून दारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपांतली पोनाच्या नमो नमो सोडवून दारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या सगळी सो देव तूं आमकां मेळून रावला देव पोवन लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या वायनार येवन तूं आमचे दुखान जाता आमच्या मोगान बरोवन तुकाच तूं समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपांतली पोनाच्या नमो नमो सोडवून दारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपांतली पोनाच्या नमो नमो सोडवून दारा साक्रामेंतांत आमकां राखच्या प्रार्थोया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत सदां ओंकार मरियेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हण आमी पासारता आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिनवास सर्गींच्या जेवणांत संतोशान आमी वांटो घेतला हे जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकाराशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. वर्साच्या सुरवेक आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपल्या कुरपेन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळ. आमेन. तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करूं तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणीकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटो. आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलो तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडका. दया करून एकडे बसा.
ದಿವ್ಯವಾಣಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಿಶುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಮೋಘ ಘಟನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರದಾನ. ಕ್ರಿಸ್ತರು ಧರೆಗೆ ತಂದ ಶಾಂತಿ, ದಯೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಆನಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಡ್ಯಾವೆ, ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಕುಣಿದಾವೆ, ಹೊತ್ತಾರೆ ಮುಂಚಿನ ನೇಸರ ರಂಗಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲರು ಎಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟ್ಯಾರೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟ್ಯಾರೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಡ್ಯಾವೆ, ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಕುಣಿದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಬಂದ, ಆನಂದ ತಂದ, ಚಂದ್ರಮನಂತಿಹ ಮೊಗವೆಷ್ಟು ಚಂದ. ಅಳಬೇಡ ಕಂದ, ನಕ್ಕಾರೆ ಚಂದ, ಬಯಸಿದೆ ಹಟ್ಟಿಯ ಆನಂದ, ಒಲ್ಲೆನಿ ತೊಟ್ಟಿಲ ಶ್ರೀಗಂಧ. ಬಯಸಿದೆ ಹಟ್ಟಿಯ ಆನಂದ, ಒಲ್ಲೆನಿ ತೊಟ್ಟಿಲ ಶ್ರೀಗಂಧ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಡ್ಯಾವೆ, ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಕುಣಿದಾವೆ. ಕನಸುಗಣ್ಣಲಿ ನಿನ್ನ ಏನೇನು ಕನಸುಗಳು, ಅವ್ವ ಮರಿಯಳ ತುಂಬಿದ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಮಡಿಲು. ಅನಂತ ವಾರ್ತೆಯೋ, ಅನಾದಿ ಭಾಷೆಯೋ, ಅಪ್ಪ ಪಿತನ ಚಿತ್ತ ನೆರವೇರಿಸಲಿಚ್ಛೆಯೋ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಡ್ಯಾವೆ, ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಕುಣಿದಾವೆ, ಹೊತ್ತಾರೆ ಮುಂಚಿನ ನೇಸರ ರಂಗಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲರು ಇಂದು. ಜೋಗುಳ ಹಾಡ್ಯಾರೆ, ಜೋಗುಳ ಹಾಡ್ಯಾರೆ, ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ ಜೋ, ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ, ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ ಜೋ, ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ, ಜೋ ಲಾಲಿ ಜೋ. दुसरे स्थान जो लाली दोघांची जो, जबाबी एकसारखी असले सोडलेले. लाली जो. दुसरे स्थान श्रीमती जयंती डिसोजा आणि तिसरे स्थान श्रीमती अंबिका डिसोजा.
प्रार्थनेची या बुजवणीची नामा निशा मचादो, रेचल डिसोजा आणि तिसरे सोडतेर 4 जाणांचे जबाब एकसलेख आसल्यो. सोडतेर श्रीमती लिसी डिसोजा बेता. देव बरें करूं. उबे रावया. तकरेचें गीत तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय हांव पाठयतां. देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें 2026 वर्स तुमकां सर्वांक पावस जावं दी म्हणून सर वायट विघ्नांतलें निवारण देवाच्या कुशे प्रकार देवाच्या आशिर्वादां शुभामपणी लाभून दी म्हणून तुमकां सर्वांक गोळीक परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सर पालन परिशद संदे आनी सक्कड वाड्याचे गुरकार सक्कड वाड्याचे कुटुंबां आमच्या बिरगस कुटुंबाक हांगासर हजर आशिल्ल्या हजर तशेंच सैरी धैर्य आसात आमचे मदें तांकां सर्वांक नव्या वर्साचे उल्हास पडयता. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. Bapak Ji, Putra Ji, Ibu Wiktan, Amin.